नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. अयोध्येत 22 जानेवारीक राम मंदिरात रामलल्लाच्या मूर्ती प्राण प्रतिष्ठा विधीची पूर्वतयारी म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे 11 दिसांचे अनुष्ठान सुरू आसा. दक्षिणेत रामायण आशिल्ल्या देवस्थानांक भेट दिवन प्रधानमंत्री फाटले सप्तकभर जाले दर्शन, पूजा, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, पारायणांनी वांटेकार जातात. आज प्रधानमंत्र्यांनी तामिळनाडूचे त्रिचीत श्रीरंगमात श्रीरंगनाथस्वामी मंदिरात वचून पवित्र स्नान करून पूजा विधी केले. श्रीराम आणि सीता मातेन स्वता या तीर्थाचेर शिवलिंगाची स्थापणूक केली अशी आख्यायिका आसा. 108 दिव्य मंदिरातले हे एक. ह्या देवळात देवी लक्ष्मीची मूर्त आसा. चोला राजवटीत हे मंदिर बांदिल्ले. श्रीरंगमात पूजा विधी करून प्रधानमंत्री हेर धार्मिक कार्यावळींनी वांटेकार जाले. उपरांत प्रधानमंत्री रामेश्वरम वचपाचे आसात. 22 जानेवारीक अयोध्येत राम मंदिरात रामलल्लाच्या मूर्ती प्राण प्रतिष्ठेच्या सुवाळ्याची तयारी नेटान चल्ल्या. श्रीरामाचे पुराय संगमरवरी भव्य दिव्य नव्य मंदिराची रंगरंगयाळ्या फुलांनी सजावट चालू आसा. रोशनाई चल्ल्या. रामाचो जयघोष चल्ला. 22 तारखेर दनपारा 12:20 मानेस्तांच्या हाजेरेत रामलल्लाच्या मूर्ती प्राण प्रतिष्ठेचो सुवाळो जातलो. प्राण प्रतिष्ठेचे विधी अयोध्येत फाटले 4 दीस जाले सुरू आसात. विशेष अनुष्ठान चल्ल्यात. आज 5व्या दिसा रामलल्लाच्या अधिवास, फलाधिवास आणि पुष्पाधिवास जातलो. ह्या अभिषेकात रामलल्लाची मूर्ती आदी साकरेत, उपरांत फळांनी आणि उपरांत फुलांनी दवरतात. हवन कुंडांची वेद पारायण, रामायण पारायण जाले. विधी नव्या राम मंदिरात सुरू जाल्ल्यान अयोध्येत आयज सावन रामलल्लाचे दर्शन लोकांक बंद केला. अयोध्येत सोमारा 22 जानेवारीक जावपा आशिल्ल्या प्राण प्रतिष्ठा सुवाळ्याक मानेस्त आणि लोकांची गर्दी मतींत धरून लोकांची रावपा जेवपाची वेवस्था सज्ज आसा. सुरक्षेचे नजरेन कसलेच तरेचे अपकीर्त घडचे न्ही हे सुरळीत उरची म्हूण हायटेक सुरक्षा वेवस्था अयोध्येत सज्ज जाल्या. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सुरक्षा वेवस्थेचो नियाळ घेतला. हायटेक वेवस्थेत सशस्त्र जवान, 10,000 सीसीटीव्ही कॅमेरे, ड्रोनाचो वापर केला. अयोध्या में अगर आप देखें कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और वीवीआईपी की मौजूदगी रहेगी और निश्चित तौर पर इस समय हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या के अंदर की गई है. 11,000 के करीब जो जवान हैं वो पूरे अयोध्या में तैनात किए गए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग है वो उसके सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जा रहा है. बूम बैरियर है ताकि अगर कोई उसकी सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया जा सके. इसके अलावा जो फेस रिकॉग्नाइज कैमरे हैं वो लगे हैं. 10,000 से ज़्यादा सीसीटीवी लगे हुए. इसके अलावा टेलीस्कोप और ड्रोन, एंटी ड्रोन तकनीक, ये तमाम जो अत्याधुनिक तकनीक है उसका प्रयोग अयोध्या के अंदर किया जा रहा है ताकि अयोध्या के अंदर जो भी आना चाहे, जो भी यहाँ पर मौजूद रहे, वीवीआईपी मौजूद रहे, उनकी सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो. और इसके अलावा दूसरे राज्यों की जो तमाम एजेंसियां हैं उनके साथ भी अयोध्या पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार टच में है. येत्या 3 वर्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे फुडारपणात ह्या देशाचे नक्सलग्रस्त वाठार 100% नक्सलवाद मुक्त जातले आणि ह्या वावरात सशस्त्र सुरक्षा दळाची भूमिका महत्वाची आसतली अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. ते आसामाचे 3 दिसांचे भेटेर आसात. गुवाहाटीत एसएसबीच्या 61व्या स्थापणूक दीस सुवाळ्यात घरमंत्री उलयताले. घरमंत्र्यांचे हस्तुकी एसएसबीच्या टपाली तिकिटाचे विमोचन जाले. घरमंत्र्यांनी शीम सुरक्षा दळाच्या गौरवशाली इतिहासाची तोखणाय केली. सभी सीएपीएफ, चाहे वो सीआरपीएफ हो, वहां पर तैनात एसएसबी जैसे अपने अन्य संगठन हो, इनकी सुविधाओं के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं. और आज मुझे आनंद है कि इसी कड़ी में एक और बड़ा काम जुड़ने जा रहा है. आज यहाँ पर एसएसबी के हीरक जयंती के महोत्सव पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट का भी विमोचन किया है. यह डाक टिकट हमेशा के लिए एसएसबी की कर्तव्य परायणता को देश के लोगों के सामने जीवित रखेगी. इसका मुझे बहुत विश्वास भी है और आनंद भी है.
गोंय राज्याच्या नव्या अर्थसंकल्पा खातीर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लोकांकडच्यान सुचोवण्यो मागयल्यात। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मुखेलपणान गोंय राज्याचो येता त्या अर्थीक वर्स 2024-2025 अर्थसंकल्प तयार करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। अर्थवेवस्थेच्या वेगवेगळ्या जाळवणदारां बरोबर मुखेलमंत्र्यांच्यो बसका चालू आसात। उद्देजकां बरोबर बसका जाल्या उपरांत पर्यटन, सहकार, रीण पुरवण अशा मळावेल्या उद्देजकांच्या शिष्टमंडळा बरोबर मुखेलमंत्र्यांनी चर्चा करून सुचोवण्यो आनी प्रस्ताव घेतल्यात। हो अर्थसंकल्प व्यापक, सर्वसमावेशक आनी लोकहितकारी जावचो, दरेक गोंयकारांच्या आशा आकांक्षांचो विचार तातूंत जावचो ह्या हेतान लोकांनी सुचोवण्यो करच्यो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारला। goabudget.gov.in आणि goaonline.gov.in/budget ह्या पोर्टलांचेर लोक अर्थसंकल्पाविशीं आपल्यो सुचोवण्यो नोंद करूंक शकतात। गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 फेब्रुवारी सावन सुरू जातलें। हे अधिवेशनात मुखेलमंत्री नव्या अर्थीक वर्साचो अर्थसंकल्प मांडटले। आम आदमी पक्षाची इंडिया आघाडी बरोबर लोकसभा वेंचणुकेच्या सुवातां विशीं उलोवणी चालू आसात। गोंयच्या सुवातांचो तातूंत आस्पाव आसा। ते विशीं निर्णय अजून जाल्लो ना अशें आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी सांगलां। लोकसभा वेंचणुकेचो नियाळ घेवंक अरविंद केजरीवाल आनी पंजाबाचे मुखेलमंत्री भगवंत मान 3 दिसांचे गोंय भेटेर आशिल्ले। दक्षिण गोंयांत तांणी आपाच्या आमदारांच्यो गाठीभेटी घेवन तांचो वावर पळयलो। अगर हमारी पार्टी में कोई कमी है, खुल के चर्चा करेंगे, खुले में चर्चा करेंगे, छुप के चर्चा नहीं करेंगे और उसको सब मिलके उसको ठीक करेंगे। ये और कोई पार्टी नहीं कर सकती। अपना इंट्रोस्पेक्शन खुले में समुद्र के किनारे बैठ के मीडिया के सामने अपनी पार्टी का इंट्रोस्पेक्शन कोई और पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वो कर सके। बहुत अच्छे सजेशंस आए। सबसे पहले आज सुबह से हम लोग अपने 2 एमएलएस जो हैं वेंजी एंड क्रूज, बेनोलिम और वेलिम गए थे हम लोग उनका काम देखने के लिए। हमें सुनने को तो मिलता था अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज जब उन दोनों का काम देखा तो हमारा सीना चौड़ा हो गया कि हमारे दोनों एमएलए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। येता त्या शिक्षणीक वर्सा सावन 9वी आनी 10वी खातीर कोडिंग आनी रोबोटिक्स विशय सरकार सुरू करतलो। 10वीच्या परीक्षेक कोडिंग आनी रोबोटिक्स हो विशय आसतलो अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिक्षण येवजण केर्सच्या इनामां वांटप सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री उलयताले। सध्या 442 शाळांनी 6वी ते 8वी मेरेन विद्यार्थ्यांक कोडिंग आनी रोबोटिक्स हो विशय आसा। 10th standard करून हमें Goa board will be the first, no doubt. Goa state is the first state it is introducing the coding and robotics subject, and Goa board will be the next. म्हणजे coding आणि robotics मार्क दिवपी आणि तो सब्जेक्ट म्हणून घेऊन फुडें वचपी 10th standard पर्यंत आमी पयले राज्य आसतले। आणि ऑफकोर्स नेक्स्ट इयरच्यान आमी ते सुरूय करता। ताज्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता। म्हणजे हातूंतल्यान आमी 10th standard पर्यंत जेन्ना पावतले तेन्ना विचार करात की भुरग्यांच्या भितर केदो व्हडलो बदल। इट इज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। हांव जाल्यार म्हणटलो इट इज अ कंपॅरिजन विथ आतां पर्यंत जितके कॉम्प्युटर एड्युकेशनल इन्वेस्टमेंट जाला इट इज व्हेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। आनी ह्या स्मॉल इन्वेस्टमेंटांतल्यान हेजे व्हडले अचिवमेंट आमी करपाक शकले। खरोखरूच म्हणजे खूब मनाक खूब खोस भोगता आणि आमचे स्टुडंट्स आणि टिचर्स ह्या सगळ्या जाणांचे हांव खूब अभिनंदन करता की तेंच्यांनी अशा पद्दतीन व्हडली अचिवमेंट आमकां सगळ्यांक जी मेळून दिली त्या बद्दल खरोखरूच तांचें अभिनंदन। अयोध्येत रामलल्लाच्या प्राण प्रतिश्ठेच्या फाटभुंयेर गोंयांतूय वेगवेगळ्या वाठारांनी देवळांची नितळसाण आनी सजावट सुरू जाल्या। भाविकांनी आयतारा सांजेसावन दिव्यांचो उत्सव घडोवन हाडपाची वेवस्था केल्या। सत्तरीत कितलेशाच सुवातांनी श्रीराम आनी राम मंदिराच्यो घालपाच्यो कार्यावळी जाल्यात। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी रांगोळ्यांचें उक्तावण करून रांगोळी कलाकारांचो भोवमान केलो। उक्तावणाक पर्येचे आमदार देवया राणे तशेंच थळावे पंच सरपंचूय आशिल्ले। केरी सत्तरीत 30 फीट बाय 40 फीट आकाराची श्रीरामाची रांगोळी घाल्या। खोतोडे सत्तरीचो रांगोळी कलाकार संदेश हरवळकार आनी केरी सत्तरीचे नेहा गावस हांणी रांगोळी घाल्या। सोमारा 22 जानेवारी मेरेन ह्यो रांगोळ्यो लोकांक पळोवंक उक्त्यो आसतल्यो।
आयज वेगळे तरेची उर्जा आणि राम मंदिराचे उद्घाटन जे प्राण प्रतिष्ठान 22 तारखेर आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जावपाचें आसा. आमी सगळीं तेजी वाट पळयता म्हणून आयज आजोबा देवस्थानान व्हडलो कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो आसा 22 तारखेक. आनी त्याच बरोबर म्हाका दिसता की प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक आपली भावना, प्रत्येक आपल्या माध्यमांतल्यान व्यक्त करपाचो प्रयत्न तुमचो आसा. आनी आयज हांव पळयतालो होंडा प्रत्येक घरोघरी प्रत्येकानी आपल्या घराचेर भावटो लायल्लो आसा. आनी कित्याक असले गोष्टीचे भावीक जो आसा, जो भक्त जो आसा, रामाचो जो भक्त आसा, आनी म्हाका दिसता की तो आपल्या वेगवेगळ्या तरेन आपल्या घरान आनी आमच्या गांवांत आमी पळयता की वेगळ्या तरेन लोक आपली भावना व्यक्त करता. हांव इतलेंच तुमकां सगळ्यांक सांगूंक शकता की आमच्या सत्तरेन एक वेगळ्या तरेचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. आयज हळदी कुंकूम चालू आसा, थंय बी आमी बावटे आनी ते सगळे दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा. गोंयांत कोविड दुयेंतींचो आंकडो ल्हव परत देवूंक लागला. कालच्या 24 वरांत 2 नवे दुयेंती नोंद जाले. राज्य भलायकी खात्यान जारी केल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 9चेर पावला. एक दुयेंती बरो जालो. एकलो इस्पितळांत दाखल जाल्ल्याची म्हायती ना. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. तो मेरेन नमस्कार. कुछ इस तरह के ताने